माझे नाव प्रेमानंद भैरव आज आमचे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल वालकिनी कॉल नंबर 1 हांगासर 31 ऑगस्टाक टीचर रिटायर जाली. टीचर रिटायर जाल्या उपरांत मदीं गणेश चतुर्थी तेजे उपरांत जी ओपन जाली तेन्नासन मंगेश गांवकर हाका चार्ज दिल्लो, पूण तो काही कारणान हांगासर येवंक शकना, तो एडजस्टमेंट जालना. तेन्नासन आमी रिटायर टिचराक रिक्वेस्ट केले. तेजे उपरांत ते हांगासर येयली. आतां फाटले 4 दीस जाले हांगासर टिचर कोणूच ना. मागीर म्हाका अशें दिसलें हांव गांवचो, एक आमचे सगळे गांवचीच भुरगीं आसा. हांगासर 18 भुरगीं आसा आनी सगळे आमचे गांवचेच आसा. आनी आमचे गांवचे खंय ना खंय भविश्य उज्वल जावपाक आनी गांवची उदरगत जावपाक जाल्यार आयज ह्या भुरग्यांक आमी तयार करचे पडटले. आयज जर हे भुरगे आमचे खंय ना खंय फाटीं रावले जाल्यार आज फ्युचरान आमकां खंय ना खंय प्रॉब्लम फेस करपाक पडटले. कित्याक आयज हेच भुरगे आसा ते फ्युचरान कितें ना कितें बरें करतले आनी तेंचे एक 4 दीस शिक्षणाच्या पासून दूर रावप आनी शिक्षणाचो टच वचप म्हणल्यार खंय ना खंय बरेच पैकी लुकसाण जाता अशें म्हाका दिसलें. आनी म्हाज्या गांवच्या लोकांनी म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट केले, तशेंच आमच्या ह्या शाळेची कमिटी हेंच्यान म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट केले. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसलें हांवें एक टिचरीचो कोर्स केलो आसा, D.Ed केल्लो आसा. सो म्हाका दिसलें हे 4 दीस खंय ना खंय म्हाका युजफूल जाता, इन फ्युचर म्हाका युजफूल जातले. आनी प्रत्येक टिचर शिक्षणाची पद्दत ही वेगवेगळी आसा. तशें हांवें बी म्हाज्या पद्दतीन भुरग्यांनी शिकयलां आनी हांगासर चड हुशार भुरगीं आसा आनी तेंच्यान म्हाका रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो. आनी तेंचे कडच्यान म्हाका कितें नवीन शिकपाक मेळ्ळें. कित्याक जेन्ना भुरग्यां कडेन इंटरेक्ट जाता तेन्ना भुरग्यां कडच्यान एक टिचर शिकता आनी टिचर एक आपणा कडेन कितें आसा तें तेंचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. आनी टिचरच्या लायफान म्हणटा एक ब्लॅक बोर्ड आनी एक व्हायट कलर चॉक आसता. तेच हे ब्लॅक बोर्ड आनी व्हायट कलर चॉक भुरग्यांचें भविश्य उज्वल करता. आज खंय ना खंय आनी एक प्रत्येक शाळेन एक टिचर परत परत चेंज जाल्या उपरांत भुरग्यांचो टिचरीचो हेजेर इंटरेक्शन आसा चेंज जाता. आनी एक 8 दिसांनी 15 दिसांनी टिचर चेंज जाल्या उपरांत भुरग्यांचो जो टच मातसो वेगवेगळो जाता. कित्याक प्रत्येक टिचरी वेगवेगळ्या पद्दतीन शिकयता. तेंचे एक पद्दतीन शिकोवपाचें आनी शिकपाचें आनी शिकोवपाची संवय उरना. आनी अशें दिसल्या कारणान सगळ्या गांवच्या लोकांनी म्हाजे रिक्वेस्ट केले. तेजे उपरांत हांव हांगासर येयलो आनी खंय ना खंय म्हाका बी दिसलें की हांवें हांगासर शिकोवचें ना. 4 दीस शाळा बंद भुरगीं 4 दीस शाळा बंद पडटा. 4 दीस शाळा बंद पडटा मागीर गांवच्या लोकांनी अशें लक्ष जाता. तेजे म्हाका दिसलें हांव गांवचो आसा आनी हे सगळे आमचे गांवचे आसा. आमचे शेजाऱ्याचे सगळे भुरगे आसा आनी तेंचें भविश्य उज्वल जावपाक आज खंय ना म्हाका फुडाकार घेवचो पडटलो अशें म्हणून हांव हांगासर येयलो. आनी एक 4 दीस हांवें तांकां शिकयलें आनी तेंच्यान रिस्पॉन्स म्हाका बरे पैकीन दिल्लो आसा. खऱ्यांनीच म्हणजे दुख्खी गोष्ट. पण ह्या गोष्टीचेर सोल्युशन आसलें. खंयचेय टिचर जे आसात ते टिचर हांगासर धाडपाक जाताले. आयज तशें पळयलें जाल्यार खूब कडेन टिचर कमीच आसा. एक तर कमी कित्या खातीर आसा, एक तर काही टिचर म्हणजे लेडी टिचर आसता पळय न्ही, प्रेग्नेंट जाल्ले कारणान त्यो लिव्हेर गेल्ले कडेन आसा. खुबशे टिचर जाणटे जावन रिटायर जाल्ले कडेन आसा. पण टिचराची कमतरताय आसाच. पण जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता की जो हांगसर स्थानीक एडिया आसा पळय न्ही, त्या एडियान ह्यो सगळ्यो गोश्टी मॅनेज करपाक जाय आसता. की टिचर ज्या शाळे भितर ना त्या शाळे भितर खंयचो तरी एडजस्टमेंट करून टिचर धाडपाक जाय. इफ टिचर ना जाल्यार खंयच्यान तरी म्हणजे दुसऱ्या एरिया कडल्यान टिचर हांगसर मागून घेवपाक जाय, जावं सरकारा कडल्यान टिचर मागून घेवन ह्या शाळे भितर म्हणजे टिचर पावोवपाक जाय. अशें म्हणजे कोण तरी गांवच्या भुरग्याचेर डायरेक्ट ती जबाबदारी सोंपोवप आनी तेणें तें शिकोवप हें म्हाकाय तें बरोबर दिसलें ना. म्हणूनच हांव मुद्दाम हांगसर आयज पळोवपाक विजीट करपाक आयिल्लो. ग्रामीण भाग आसा आनी ग्रामीण भागांक खंय तरी ह्यो गोश्टीचे जे एज्युकेशनल सिस्टम आसा तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. की सांगे मतदारसंघ आसा तो व्हडलो आसा आनी ह्यो गोश्टी खंय तरी घडूंक शकता, आडूंक शकता. आनी ज्या प्रमाणे जो प्रेमानंद रेखडे आनी बरें इनिशिएटीव घेवन भुरग्यांक शिकोवपाचो जे टायम भुरग्यांक कोण टिचर नाशिल्लो तेणें टायम काडून आपल्याला घेतलो. पण तेणें ज्या प्रमाणे जी टिचर आशिल्ली ती रिटायर जाल्ली आसा तेका लागून जो तेजो रिप्लेसमेंट आसा तो तेणी रिप्लेसमेंट घेवना त्या जाग्यार. म्हणून ती जागा एम्प्टी उरली अशें त्या जो आमगेलो प्रेमानंद रेखडो आसा तेणें सांगलें. आनी 3 दीस कंटिन्यू तेणें आपल्यालो टायम घालून स्कुलांक भुरग्यांक शिकयलें. तशेंच आतां जे काल न्यूज फ्लॅश जालें तेजेर आज हांगा बाई आसा ती एवेलेबल आसा. स्टाफ जी भुरग्यांक चालू आसा शिकोवपाक. आनी तिका विचारलें ती म्हणटा आतां कंटिन्यू आपूण हांगाच आसतली. ती दुसरे एक सांगे प्रायमरी शाळेक शिकयताली तिका हांगा डिपार्टमेंटान हांगा धाडला की तुमी हांगा पळया. सद्या जे प्रमाणे अशे इशू आसा हेजेर एज्युकेशनल डिपार्टमेंटान लक्ष घालपाक गरज आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.